सिद्धेश गावस। हांव प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेतकी हांगासर काम करता एज अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर म्हणून ब्रदर सिद्धेश। हांगासर मेन म्हटल्यार आमचे मेन वॅक्सिनेशन जे इम्युनायझेशन शेड्यूल म्हणटा इम्युनायझेशन एवरी थर्सडे प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेतकी हांगासर करता प्रत्येक बेस्तारा। आनी तशीच आमची टोटल आनीक 7 सेंटर्स आहा कुमारजुआ जुवा ओरगांव माशेलान म्हणटा तेका प्लस बोमा आनी सावय वेरे अशें टोटल वेगळे प्लस खांडोळा अशें टोटल वेगळी 7 सेंटरां थंय वॅक्सिनेशन केलें वयता। थंय मंथली एकदां थोड्या सेंटरांनी मंथली 2दां फावटी करता पूण प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेतकी मेन आसल्या कारणान हांगा एवरी थर्सडे प्रत्येक बेस्तारा दिली वता वॅक्सिनेशन भुरग्यां खातीर अप टू बर्थ फ्रॉम बर्थ टू 16 इयर्स मेरेन जी कितें वॅक्सिनेशन आहा ती भुरग्यांक हांगासर दिली वता। स्पेशली मेन म्हटल्यार सुरवातीक जी BCG म्हणटा स्टार्टींग जे TB इन्फेक्शन चायल्डहूड TB जावपाक जायना म्हणून सुरवातीक इंजेक्शन केलें वता ते सुद्दां हांगासर वॅक्सिनेशन करता। तशेंच मागीर 1.5 म्हयन्याचेर 2.5 3.5 म्हयन्याचेर मागीर 9 म्हयन्याचेर आनी 15 आनी 15 म्हयने प्लस 1.5 वर्साचेर ही वॅक्सिनेशन दिता। मागीर डायरेक्ट मदीं आमी 1.5 वर्स जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी जे विटामीन ए ड्रॉप्स आसता ते दिले वता। मागीर 5 वर्साचेर आनी 10 वर्सां आनी लास्ट 16 वर्सां ती सगळी वॅक्सिनेशन मेन भुरग्यांक दिल्यात आनी ती बी फ्री ऑफ कॉस्ट। थँक्यू।